विसव प्राणीकार पोळ्या फुडल्यो खबरो। वाळपय पुलीस निरीक्षक दीपक पेडणेकार, वाळपय पीस समिती, अल्पसंख्याक गट आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हजेरेंत वाळपय पुलीस स्थानकांत शिवाजीच्या पुतळ्याच्या मुद्द्यावेल्यान बसका जाली। वाळपय तिनूय धर्म मेळून एकवटान रावतले म्हण ह्या बसकेत निर्णय घेतला। तशेंच शिवजयंती कडेन बॅनरावेल्यान दोगा धर्मांमदीं वाद जालो तो बिगर गोंयकारांनी केल्लो म्हण ह्या बसकेंतल्यान मुखार आयला। आर्डेक्स कोगती वाळपयच्यान दिनेश करपे। आज जो शिव पुतळ्या बद्दल जो एक हांगा इशू जाल्लो आहा तो इशू आमी हांगासर जी पीस कमिटी आसा आणि स्थानिक आमी वाळपयचे जे भुमिपुत्र आसा सगळे मुस्लीम बांधव आमचे आणि हिंदू आणि कॅथलीक यांच्यानी सगळ्यांनी मेळून तो सॉल्व केल्लो आसा। तसो इशू कांयच ना। तो शिवाजी महाराजा बद्दल खंयच्याच समाजाक रिस्पेक्ट ना असो ना, सगळ्यांक रिस्पेक्ट आसा। फक्त काही भायल्या लोकांनी हांगासर येवन तो इशू केल्लो आसा आणि ह्यान फुडें सुद्दां कितें जर शांती मोडपा खातीर जर कितें हांगासर प्रयत्न जातले जाल्यार पीस कमिटी आसा ती फुडाकार घेवन आणि हांगासलो जो आमचो भाईचारो आसा तो सगळो आमी वेवस्थीत दवरून हांगासर बरे शांततेन जे वाळपय आमचो एक रोल मॉडेल आमी गोंया खातीर न्हू ह्या देशा खातीर वाळपय युनिटी एंड इंटिग्रिटी खातीर वाळपय एक रोल मॉडेल आणि तो आमी सगळ्या देशाक दाखयतले की कशें आमी एकी कडेन रावन जगपाचें आणि हर एक मनशाक एक कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हांगासर रायट दिल्लो आसा सगळे आपले जे उत्सव आहा ते साजरे करपाक। त्याच प्रमाणे वाळपयकार भाव आमचे सगळे आमी 70 वासी म्हणटा तेन्ना खंयचोच कम्युनिटी वायज आमी वचना। समज ईद आसा तेका आमी त्याच तरेन दिवाळी आसा, क्रिसमस आसा, ते सगळे आमी एकी कडेन येवन आमी बरे तरेन साजरो करता। तेन्ना हे आमचे जे एकलेपण आसा, एक खासपण आसा ते आयजय आमी दाखोवन दिल्ले आसा आणि फुडल्या पिढीक सुद्दां कोण कितें इंटेंशन करून हांगासर जर प्रॉब्लेम क्रिएट करता आणि जो बॅनराचो इशू जो हांगासर जाल्लो आसा केल्लो आसा तेच्या संबंधी जेन्ना आमी PI कडेन बसले आणि जेन्ना आमी सत्य भितरले फॅक्ट सोदून काडले तेन्ना तशी ती परिस्थिती ना। जे खरी गोश्ट आसली ती वेगळीच आसली आणि जेन्ना पीस कमिटी एकी कडेन बसल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की खरेंच भितरसर कांयच हें ना, शिवाजी महाराजा बद्दल कोणाकच हें ना, थंय पुतळो आसपाचो नसपाचो ह्या बद्दल कांयच प्रॉब्लेम ना। हो प्रॉब्लेम काही लोकांनी हांगा क्रिएट केल्लो आसा आणि आमी वाळपयकार आयज मॅसेज दिता जो प्रश्न आमचे आसात जशे आमी पयलीं पासून सोडयल्ले आसा तशें ह्यान फुडें बी आमी वाळपयकारच हांगासर प्रश्न आमी मिटयतले। इतलें सांगून हांव सगळ्यांक मॅसेज दिता की हो प्रश्न आमी शांततेन आमचो सॉल्व करतले। ओके, आज तुमची हांगा मिटींग जाली, 1 to 1 जाली PI वांगडा, कितें जालो निर्णय तुमचो आज? आयज निर्णय आमचो असो जालो की आमकां वाळपयन जी शांतता आसा ती अशीच रावतली आणि वाळपयकारांचो जो प्रश्न आसा ते वाळपयकार आमी फुडें येवन हिंदू, क्रिस्तांव आणि मुस्लीम बांधव हांगासर सॉल्व करतले हे हांगासर थारलेलें आसा। इतिहास आसा शांती संस्काराचो इतिहास आदित्यान हांव आसलो पयलो केन्ना आमचे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान कांय असले भेदभाव जावंक ना आणि क्रिस्तांवांय जावंक ना आणि आमकां जाल्ली नाका। सो हे आमी शांती मेळावो घेतला एकठांय रावन ते आमी शांती संस्कार पासून दुसतले आणि आमी इवन हे आमच्या मोबायलार कितें वायट मेसेज येतात त्या बऱ्यो शांती संस्काराचे मेसेजी घालूंक आणि भावपण बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करतले।